नायक आणि हांव एज अ सेक्रेटरी म्हणून देवडावन आयिल्लो आसा ह्या इलेक्शनाक. जस्ट हांव सगळ्या ईच एंड एवरी युनिवर्सिटी स्टुडंटाचे देव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतलो म्हाका सपोर्ट दाखयलो आनी इतलो म्हाका बहुमतांनी निवडून हाडलो. सो थँक्यू सो मच ईच एंड एवरी वन. आनी अशेंच आमी फुडें सरूया आनी युनिवर्सिटीचें नांव एक उच्च स्तरार व्हरून पावया. देव बरें करूं. सो नमस्कार, म्हजें नांव वैभव निलेश पै. हांव एक पार्ट वनाचो स्टुडंट आज गोवा युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयला. पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या भुरग्यांनी आमचे समोर आमचे बरोबर रावले आनी आमकां सपोर्ट दाखयलो म्हणून. सो आतां हांव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेक्रेटरी. तशें गोवा युनिवर्सिटीन आज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल हातून आमी खुबशे इनवॉल्व आसता. सो स्पोर्ट्सान म्हणजे प्ले ऑन म्हणून आमचो एक इव्हेंट जाता आनी कल्चरलान प्लॅटॉनिका म्हणून गोवा युनिवर्सिटीचो इव्हेंट जाता. सो आमचे हेतू इव्हेंट्स करपाचे आनी हे करपाचे म्हणजे की भुरग्यांची जी 2 वर्सां लास्ट आसा सो तातूंत भुरग्यां भितर जी कला आसा ती सादर करपाक आमी खंय तरी तांकां प्लॅटफॉर्म दिता. सो भुरग्यांनी तातूंत सादर करून तांचें नांव आसा तेंय वयर काडपाचें आनी गोवा युनिवर्सिटीचेंय नांव वयर काडपाचें. इतलेंच मागता भुरग्यां कडेन की तुमी पार्टिसिपेशन म्हणजे स्टडीज आमी युनिवर्सिटीन शिकपाकच आयल्या बट खंय तरी शिक्षणाच्या बरोबर खंय तरी कल्चरल आनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हातूंत तुमचें पार्टिसिपेशन आसपाक जाय म्हणून इतलेंच सांगपाक सोदता. नमस्कार सगळ्यांक, म्हजें नांव रुशांक नायक आनी हांव गोवा युनिवर्सिटीचो एक भुरगो. आमी सांगपाचें म्हणल्यार फाटले 3 तारखेक हांगा गोवा ह्या विद्यापिठान एक इलेक्शन जाल्लें जें फर्स्ट टायम अशें जाल्लें की पयलीं कितें जातालें सगळे GR निवडून येताले आनी ते एक्झिक्युटीव पॅनल निवडून हाडटाले. बट ह्या फावटी फर्स्ट टायम इन गोवा युनिवर्सिटी एक्झिक्युटीव पॅनला खातीर सगळे युनिवर्सिटीक वोट करपाक मेळिल्ले. आनी ते सांगपाचें म्हटल्यार 3 तारखेक आमचें पॅनल जें टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी जें आसा तें भुरग्यांनी केल्लें पॅनल आनी भुरगे वांगडा व्हरतले हे ओत घेवन आमी इलेक्शनाक गेल्ले. आनी तशेंच जाल्लेलें आसा NSUI बॅक्ड पॅनलाक आमचे TFU हे पॅनलान हरलेले आसा आनी हे आमची 9 वर्सां चलताली. हे आमचें 10वें वर्स आमी एक डेकेड कंप्लीट केल्लेलो आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार बाकीच्या पार्ट्यांक कितें दिसलेलें की वर्सान एकदां जशी अळमी उगवता पळय तशी ह्या वर्साय तेंचें कितें उगवप जातलें काय म्हणून. पूण तशें जालें ना. सगळ्या भुरग्यांनी आमकां परत एकदां सपोर्ट दाखयलो. परत एकदां आमी भुरग्यांचो विश्वास जिखलेलो आसा आनी भुरग्यांनी आमकां विश्वास दाखयलेलो आसा कारणान आमी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. नायक हांव मनोहर पर्रीकर स्कुलान LLM पार्ट 1 करता. 3 तारखेक जाल्या त्या इलेक्शनाक हांव लेडीज रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जिखून आयिल्लें आसा. सगळ्या स्टुडंट्साचे मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणपाक सोदता. तांणी आमकां इतले आमचेर ट्रस्ट दाखयलो आनी आमकां जिखून हाडलें म्हणून. थँक्यू. म्हजें नांव आर्या प्रभुदेसाय. हांव रिसर्च स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव म्हणून निवडून आयिल्लें आसा आनी हांव सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता की दे शोड अप एंड सपोर्टेड ऑल ऑफ अस. आनी ह्या वर्सा हांव गोवा युनिवर्सिटीचो प्रेजिडेंट म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा. सो सांगपाचें म्हणलें गोवा युनिवर्सिटीन खुबशे इश्यूज चलत येतात आनी लास्ट इयर हांव स्पोर्ट्स आनी कल्चरल सेक्रेटरी आशिल्लो त्या टायमार सुद्दां आमी सॉल्व केल्ले. ह्या वर्सा आमचो मेजर फोकस आसतलो तो म्हणल्यार बस शेडीचो इशू. आतां गोवा बिझनेस स्कूल आसा, मागीर स्कूल ऑफ केमिकल सायन्सीस आसा, थंय बस शेड्स ना. सो त्यो आमी खंय तरी फुडें प्रोग्रेस करपाक ट्राय करतले ताचेर. दॅट वील बी अवर फर्स्ट स्टेप. सेकंडली आसा तो म्हणल्यार वायफाय कनेक्टिविटी आनी रेंज प्रॉब्लेम जाता. जशें की ब्लॉक A, B आनी C हातून मेजरली प्रॉब्लेम आसा. आतां हाचेर 2 सोल्युशन्स आसा. एक तर टावर घालपाचे सो दॅट मोबायल कनेक्टिविटी मेळटा ऑर एल्स वायफाय प्रोवायड करपाचो फॉर स्टुडंट्स, कित्याक खुबदां इमर्जन्सी आसता तेन्ना सुद्दां भुरग्यांक कॉल लागना घरा कडेन. सो हो सेकंड इशू आसा. तिसरो म्हणलो जाल्यार आतां गर्ल्स हॉस्टेल टायमींग जो आमचो आसा तो 8 आसा. 8 म्हणल्यार खुबूच कमी आसा. सो तो आमी एक्सटेंड करपाक ट्राय करतले टू 9 or 9:30. दॅट वील बी थर्ड. आनी हे तुमकां मेजर 3 इशू सांगले. अशे बारीक बारीक खुबशे इशू आसा जे आमी ह्या वर्सा घेतले. भुरग्यां कडल्यान जे कितें क्वेरीज येता ऑर तांकां कितें प्रॉब्लेम आसा ते आमी सॉल्व करपाक ट्राय करतले. आनी हांव भुरग्यांक थँक्यू म्हणटा की ताणें आमकां ट्रस्ट दाखयलो फूल पॅनलान आनी भरघोस मतांनी निवडून हाडले. वोटींग टोटल जाल्लें तें म्हणल्यार अरावंड 1200 सुमार जाल्ले. सो तातूंतल्यान आमचे फूल 5 जाणांचे पॅनल जिखून आयिल्ले आसा. इलेक्ट जावन आयले कितें चॅलेंजींग आहलें? ह्या फावट चॅलेंजींग म्हणल्यार मेन आशिल्लें ते जशें रुशांकान सांगलें पयलीं कितें जातालें एक GR म्हणून रिप्रेझेंटेटीव जिखून येताले आनी ते खंय तरी वोटींग करताले. फर्स्ट टायम गोवा युनिवर्सिटीन ओपन वोटींग जाल्लें आनी वोटींगूय बरे भशेन जालें. म्हाका दिसता 1265 वॉज द कावंट फॉर प्रेजिडेंट पोस्ट. सो तातूंत इतलें वोटींग जाल्लें आनी दर भुरग्या कडेन पावप हो एक चॅलेंज आशिल्लो आनी तातूंत आमी पावलेय बी त्या भुरग्यां कडेन. आनी हें आमकां खंय तरी कनेक्ट करता भुरग्यां कडेन की फाल्यां इशू सुद्दां आसा जाल्यार भुरगे डायरेक्टली अप्रोच करपाक येता. पयलीं कितें जातालें GRच्या थ्रू अप्रोच करचें पडटालें. आतां नाव दे कॅन डायरेक्टली अप्रोच टू द एक्झिक्युटीव कावन्सील. दीस इज द गूड स्टेप वीच एज हॅपन्ड इन गोवा युनिवर्सिटी. आनी चॅलेंजींग म्हणत जाल्यार आमकां जे बाकीचे पॅनल आशिल्ले जे आमचे अगेन्स्ट आशिल्ले इंडिपेंडंट म्हण मागीर NSUI बॅक पॅनल म्हण सगळ्यांनी आमचेर खूब ट्राय केली. स्पेशली NSUI बॅक पॅनलान आमचेर खूब डिफमेशन्स घातले आमी अशें आसा तशें आसा म्हणून. बट भुरग्यांक मॅनिपुलेट करपाक पावले ना. कित्याक भुरगे आमचे पॅनल जे आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी तयार
केले ते सोडून भुरगे आनी खंयच गेले ना, परत एकदा टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी हे पॅनल ओडून दाखयलें आनी हेजे फुड्यानूय जितली वर्सां युनिवर्सिटी चलतली तितली वर्सां टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी हे पॅनल चलतलें अशें आस बाळगिता आनी भुरग्यांक परत एकदा थँक्यू म्हणटा.